आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबरात तुमकां येवकार। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे। आता 15 एप्रिलाच्या न्हय 20 तारखे उपरांत सरकारी कार्यालयां सुरू जातलीं। पंचायतींक सुमार 25,000 रुपया गरजेवंतांच्या आदारा खातीर खर्च करपाची मोकळीक। दक्षिण गोंय ग्रीन झोन जाल्यार उत्तर गोंय रेड झोनात। दोनूय जिल्ल्यांनी सामाजीक अंतर पाळप गरजेचे। सामाजीक सर्वेक्षणाक जनतेचो बरो प्रतिसाद। 191 ग्रामपंचायतींनी अभ्यास करपाक सुरू केला। उच्च शिक्षण खात्याचे शिक्षक करतले सर्वे। पंच सरपंच सचिवाकडेन चर्चा करून अहवाल मे म्हयन्यात जातलो तयार। पंतप्रधान मोदीजीन सांगिल्ले सप्तपदी पाळचे म्हण मुखेलमंत्री सावंताचे सांगणे। आरोग्य सेतू ॲप सगळ्यांनी डावनलोड करचे। रत्नागिरी आनी सिंधुदुर्ग ऑरेंज झोनात आसा। माल वाहतूक करपी चालक गोंयांत रावचे न्हय हाची घेतले खबरदारी। 10वीच्या विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात शिक्षकांनी रावचे। कोरोना नियंत्रणात येयसर पर्यटन उद्योगाचेर नियंत्रण दवरतले। विरोधकांनी नाका त्या गजालींचे राजकारण करचे न्हय। गोंयच्या बऱ्या येवजणींची नकल हेर राज्यां करपाक लागल्यात। हेर राज्यांतल्यान आयिल्ल्या कामगारांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे काम चालू आसा। दर्या प्रवाशा बाबतीत खोलायेन अहवाल करपाचे काम चालू आसा। फुडल्या 2 दिसांत पंतप्रधान मोदी कडेन मुखार अहवाल मांडटले। सोशल वेलफेअर स्कीम बंद करचे नात। तर ह्यो आशिल्ल्यो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली। तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो। लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच आमचे सोशल अकाउंट फॉलो करात। देव बरें करूं।